असो तुमचे सगळे बाळ भावा भयणीनो, आमच्या आस्कार्या घालून मंदिराची परबेची सुरवात करून कांय दिसांनी हांगासर एकठांय जाल्या आनी माडयेचेर बावड्याचेर आशिर्वाद घालून आमी परबेची तयारीक सुरवात दिता. तर तातूंत हिंगर आमचो आस्कारी आमचे खातीर सदांच विनंती करता ताची भक्ती आनी तयारी बरे भाशेन जावं आनी परब आमकां सगळ्यांक फळादीक जावं खतखत्यान आमी मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशाचे मुन्यारपण तुवें संपूर्ण मानवळींक थारायलाय. तो स्वर्गांत सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपडी मागता. आमच्या सुया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणांत तुजे राजवट चलयता सस्तीच्या सस्त्यान. दयाळांचो देव लाखांक विस्वासी ओ चोड मोगाची ताची तिरकोशी दयाळांचो देव लाखांक विस्वासी सोमे श्लोकानो देवाक वाखाणा सोर्वोय पोरजानो Be
आयच्या मिसान संपलेल्या आमांद्यो नोरोना आनी जोकिना कोरिया हांकां जेवच्या जीवनपणांची भागीदार कर म्हूण तांचे ओतमे बसत मागुया. आपणा खातीर आयज मागूंक लायता लग्ना वरस समोर रमतली मारियानो आनी फातिमा कोस्ता, तशेंच वाडदीस समोर रमतात ग्लॅटन नारिकल आनी युलारियो गोम्स, तांची पासत हे मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मिसाचे भेटेंत फावो ती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचे चिंतनांतल्यान विचारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरीत सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर शास्त्रा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, Risa काकूत को, Risa काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. आयज बागेवंत मातयो दोरदूताची परब समोर रमतना देवा बापाक ताच्या देण्या खातीर दिनवासून म्हणुया. महिमा देवाक सगी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया, सरपददार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक, सुम्या देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्मे संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, दोन वसुलदारा मातेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकुतीन तुवें विंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान पर घोटलें. ते सुरबेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी बो करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन परगटूंक भगवंत मातेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी पेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोमयाचो कैदी
तुमचे लागीं मागता तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवशान तुमी आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव सगल्यां वयर सगल्यां भितर आनी सगल्यां सोबें आसा तो शासनाचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या पोरमोणें आमचे मदल्या जोण एकल्याक एकेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केलें, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो, हे तांचे सेवे उद्देशी भक्त सुपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक अशें शेवटाक आमी सगळ्या भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताचे बोत्तेन सुपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतरोळाल देवाची मोहिमा व्हांवतात, वर्णितात मोळप ताच्या हाताचें काम परगोडटात. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसात. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उबी रावया. उद्गार. Soy, 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 espora. Soy, 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 espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. आमी तुका वाकणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदुताचो मोहिमेवंत जमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. Soy, 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 espora. Soy, 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 espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. Soy, soy, espora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Oyma tuka sogya. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवेर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सभार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारांनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्ल्यांक न्हय, पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा बीण सगळ्यांक न्हय, पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी Konkani tuka Krista. जेजून मातेवाक आपयलो आनी मातयो जेजूचो पाटलाव करूंक राजी जालो. फर्जियो आनी धर्मशास्त्री दोन वसूलदारांक वायटोवे पातकी खोटे अशें लेखतालेत. पूण जेजू असल्या बरोबर जेवता खाता तांचो इश्ट जाता तांच्या सांगाता जिवीत सारता तें पळोवन ते ताची टिका करतात. देखून जेजू म्हणटा बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण पिडेवंतांक वयजाची गरज. हांव सगळीं बरव्यांक न्हय पूण वायटोव्यांक पातक्यांक आपोवंक आयला. देखून तो पातक्यां बरोबर भोंवतालो, तांचे बरोबर जेवतालो, तांचे बरोबर जिवीत सारतालो आनी पातक्यांक नवसरूंक पातकांतली भायर काडूंक तांकां देव कृपेन आनी बरेपणान भरूंक जेजू सोदता. हेंच मातेवा सभेन आनी दुसऱ्या सभेन करूंक तो ओत्रेकतालो रावतालो. आयज आमी पातकी देखून सर्वेक आमी मिसाचे भेटेंत हांव पातकी म्हूण उच्चारता. तो पातकी तें पातकी ती पातकी अशें म्हणिनात. जण एकलो ही हांव पातकी म्हणटाना हांव पातकी, हांव अस्कोत, हांव चुकलां असो जण एकलो अडकता तेन्ना तो देवा बापाक मानता आनी ताच्या एकवटान जियेता. तर जेजू पातक्यांक बक्षिता आनी कृपेन जिवीत जिवंक आमकां आपयता. तर आमची ह्या पातकी बेसाची ओळख घेवया, पातक सोडुया, कृपा सांबाळुया आनी कृपेचें जिवीत जिवंक आमकां आमच्या आस्कार्या भागवंत मिगेलाची मजतीन हेमसान मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 C25 पेज 39. Amen.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिस्सा बलिदान सोलपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमी आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, भाग्यवंत मातयेवान आपले जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत खर्चिली. तसलीच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेक थाव. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका वंपून दीत हांव. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोद तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद विदारा आनी सस्नच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो तूं कोदींच जाणिनाय, पूण भाग्योन धरून दोतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कोश्ट मरून संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुदपर्गो उठुया. Sumia Jesu ami hołokata, ani eta shitle mieta, tikle bori tu mój bowany są, ami tu cię moro Golgota. बापा जच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अचिबिताचो उंडो आनी सगळींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे स्तवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार माय देवाची माय संगाती तिच्या पोती झुजे आमचो आस्कारी भगवंत मिगेल, भगवंत धर्मदूता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तेच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तरणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदका कुदीन सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताचेर दृश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी भोगसून शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पातक्यांक भायर येना पूण मानून घेता आनी आपुणूच पातक्यां सगळें मोग दाखयता आनी तांकां बक्षिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. Somia, tujen moče vytvorilče maka favana, protože katutran maka valaki miotili. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D40 571 D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या, मुखेल आमी मोडटा जेजू आमच्या उड्या. Upiea margar, Jezu amșemi słowostan, Oronat nesu piața gan, Jezu amce utkavikan, Oronat nesu piața gan, Jezu amce utkavikan. Tujeți margar edam, Jezu amcia golia, mukhel ami mortam, Jezu amcia ulia. Tujeți partea edam, Jezu amcia golia, mukhel ami mortam, Jezu amcia ulia. Orona salvom rasolia, Jezu amci župacvica, amce mir molosokuri, Jezu amce živica sni, amce mir molosokuri, Jezu amce živica sni. Tujeți partea edam, Jezu amcea golia, mukhel ami mortam, Jezu amcea ulia. Tujeți partea edam, Jezu amcea golia, mukhel ami mortam, Jezu amcea ulia.
प्रार्थूया. सगळ्यांच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोष बोरीत काळजान सरबंडाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय बगर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानांचे शिकोवणे पोरमणे आमी जिवंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोत विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Salve